तेणे बाब दाजी साळकरान जे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जे मांडला माफी मागपा जाय एक एसटी समाज. अरे हाउ इज ही आस्किंग माफी? Speaker sir, when he moves a breach, it goes to the deputy speaker. Why is he asking to apologize, Speaker sir? Under what rule? When it goes to breach of privilege. स्पीकर सर तशें जाल्यार ताका टेबल आनी जावनी डिस्कशन. अपोजिशन लीडर युरिया बसा बसून घ्या तुम्ही. ना स्पीकर सर तशें जाल्यार तेणी ऑलरेडी मूव केला. Speaker sir, move केला, but you all are asking for an apology. Why should he apologize? He has done it in. सर जेन्ना तुमचेर डायरेक्टली एखादो हावजातलो हो मेंबर उलयता आनी तेणे टेबल केला आसत जाल्यार तुमी ते मूव करून घेयात, एडमिट करून घेयात. लेट अस स्पीक. सगळ्यांक उलोवणी तेजेर तशें आसत जाल्यार. Speaker sir, once it is moved, it goes to the deputy speaker. Tejer ani he na. And you all are asking him to apologize. He has done in the interest of the ST community. He feels it is done. Let it go to the privilege committee. Why are you asking to apologize? Privilege committee वचपाक दुसरो विषय आता. स्पीकर तोच विषय बुकाप्रमाणे विषय तोच. It goes. You all cannot ask for apology. बसून घ्या. Speaker sir, you all cannot ask for an apology. स्पीकर सर एखादो मेंबर म्हणजे जे ऑलरेडी पास जाला फाटल्या हेतूर आणि तोच विषय घेऊन डायरेक्टली जर स्पीकराचेर उलयता होच विषय असा. Because sir, nothing stops him from taking the same issue. You show me the rule that he can't take the issue. हावजान फाटल्यात पास म्हणजे तू परत तुम गेन बसून आहे मरे ते काय केलं ना तुम्ही त्यानंतर किती केले. सो he wants a discussion. He wants a discussion. No, we are not happy. Because sir, we want a discussion. We want a discussion on that. ऑलरेडी झाली. सर तू सगळ्या बसोय म्हाका कितें बसोय सगळ्या बसोय सर तू सगळ्या बसोय म्हाका बसोय आम्ही घेऊन बसून काय सांग स्पीकर काय सांग स्पीकर सर ज्या विषया संदर्भात माहिती जे डायलॉग असते मरे लेट दे बी अ डायलॉग आणि जो विषय या विषया संदर्भात व्हाय नो ही विल नॉट अपोलोजाइज आम्ही रेझोल्यूशन पास झाल्या उपरांत सर ही विल नॉट अपोलोजाइज सेंटर बसून घ्या. त्या बसोय मरे तू बसून घ्या. या विषया संदर्भात स्पीकर सर तू उलय मरे तू उलयतालो तू उलय मरे तू या विषया संदर्भात मिस्टर एल्टन डिकोस्टा हाणे म्हणजे हांव स्वताक जे आसा न्ही 96 पासून ह्या सगळ्या ट्रायबलच्या मुवमेंटाक आसा. एक गजाल ती ताका खबर आसा खबर ना तुका ताका स्टेटस दिवपा पासना आज पर्यंत जे आसा न्ही हांव मध्यंतरी ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो. आता हे सगळ्या करता आसतना सुद्दां आज एक विषय जो आसा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा त्या विशया संदर्भात म्हाका दिसता फाटल्या आमचे गणेश गांवकर जे आसा आमदार आसा ताणें थाराव मांडलो आनी तो सगळ्यांनी युनिवर्सिटी आमी मान्य करून घेतलो. तो एक गजाल जालो. ताजे नंतर 2023 फाटल्या असेंब्लीक कॉलिंग अटेन्शन हाडलें. कॉलिंग अटेन्शन हाडून आमी सगळ्यांनी ताजेर म्हाका सादारण 1-1.5 वर चर्चा केल्ली आसा. आनी हे सगळें मानून आमी सगळे दिल्ली गेले. दिल्ली वचून जे आसा न्ही युनियन होम मिनिस्टराक मेळ्ळें आनी कॅबिनेटाक सुद्दां जे आसा न्ही हो प्रस्ताव मानून घेत आसा. म्हणजे आज हांगा उरता कितें या विशया संदर्भात विधानसभेच्या भायर एखादो आमदार जो आसा न्ही स्टेटमेंट करता योग्य का कितें? Because sir, he is exercising his rights as a private member's resolution. He can put it. आता तू हेजे स्पीकर सर म्हाका दिसता हाऊ विधानसभेक त्या संदर्भात क्वेश्चन रेज करपाक he has done it in the interest of, according to him, he has done it in the interest of the ST community. स्पीकर सर तेणी हावजान उलोवपाक जाय आशिल्लें. बरोबर हांव तें सांगता तुमचेर हावजान घेवपाक उलयला विशय आमचो कन्सर्न आसा स्पीकराचेर उलयलो. So speaker sir, तू घाल privilege committee घाल. Refer it. He will not apologize. स्पीकर सर तो तुमचेर उलयला तो त्या आमी रेझोल्यूशनाचो प्रस्ताव स्पीकर सर ताणें अशें उलोवन पूर्ण एसटी समाजा खातीर एक दाजी साळकर अरे आय म्हण ही विल नॉट अपोलोजाइज. आता ते कोण कोणार म्हणा तो तुगे लँग्वेज हांव यूज करपा ना रे. ती तुका सोबता म्हाका सोबना. तू लँग्वेज यूज कोत्ती ती वास्को यूज कोत्ती तुका सोबता हांगा सोबना. ताणें
स्पीकर सर ताणे हे तुमच्या अगेन्स्ट उलोवन पूर्ण एसटी समाजाचो इन्सल्ट केल्लो आसा हावजाचो इन्सल्ट आज हावजाचो इन्सल्ट केल्लो आसा हावजाचो आनी इन्सल्ट त्या खातीर ताणे अरे स्पीकर ते कितें उलोवपा दिनाय ते गिव हिम लेट हिम स्पीक नो माफी मागून तेने स्पीकराची कितें अरे अरे व्हाय शुड ही अपॉलोजाइज यू आर मूविंग अ ब्रीच स्पीकर सर तुझ्या म्हणणे refer it to the committee राजी साळकर तुझे म्हणणे मानचे सर सर ताणे apology केला. तुम्ही ऍडमिट कित्याक केले सपोज इट वॉज टेकन व्हाय डिड यू ऍडमिट दॅट फर्स्ट इन फर्स्ट प्लेस व्हाय डिड वॉज ऍडमिटेड यू शुड हॅव नॉट ऍडमिटेड इट व्हाय डिड यू ऍडमिट इट स्पीकर सर बिकॉज तू ऍडमिट कित्याक केले व्हाय डिड इट वॉज ऍडमिटेड ह्या हावजान घातलेल्या त्याप्रमाणे admit करून तुमचो इन्सल्ट लॉर्ड्स काय Admit झाले. लॉर्ड्स कॅन काढू Admit झाले. लॉर्ड्स वर Speaker नॉट sir, पुट already allow केले लॉर्ड्स वर नॉट पुट हाऊ इट केम वन लॉर्ड्स गायल्यो राजी साळकर It was not admitted. It was लॉर्ड्स not कॅन वन admitted. येयलो न्हू वन कितें येयलो गायना सोडा वन येयलो मुगेलो It was नंबर not वन येयलो admitted. स्पीकर सर एक उलयला सांगा ताचेर. तू अरे, उलयला. माननीय हे मुख्यमंत्री verbatim आसा. राजी साळकर म्हणून दी स्पीकर सर ताणे जे तुमच्या अगेन्स्ट उलयला एक तर ताणे फुल हावजाचो डिसरिस्पेक्ट केला आज या कोणाचो हावजान सगळ्यांत डिसरिस्पेक्ट सुप्रीम केला आसा. आणि तुम्ही स्पीकरान सुप्रीम सांगचे आसतना आणि तुमच्या- एक वेळ बसून घ्या बसून घ्या स्पीकर सर तुम्ही सुप्रीम असताना तुम्ही हावजाचो हे असताना ताणे अशें उलोवप योग्य नाशिल्लें ही हॅज टू अपॉलोजायज हय आज आज तुमच्या सारख्या लिडरा खातीर आज तुम्ही खंय तरी नेटान तांचो विशय मांडून घेतला म्हणून खंय तरी आज ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिल पास जालें आमचे डबल इंजिनचें सरकार आसा आणि डबल इंजिनचें सरकार वयर नरेंद्र मोदीजी आसा हांगा प्रमोद सावंत आसा आणि ह्या डबल इंजिन मिक्स आहा ओयले डबल इंजिन फुल ना तुगेले मिक्स आहा डबल इंजिन सर आणि ओयले हे डबल आसून- इंजिन मिक्स हे आहा आसून- फुल ना तुगेले हे पॉलिटिकल हांव देव बरें आनी करूं भायलो म्हणटा. पार्ट लायलो हय हे हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे गणेश गांवकर Imported part केले. ते ताणें तो रेझोल्युशन मांडून आमी सगळो तो एडॉप्ट केलो ह्या हावजान तो एडॉप्ट करून तुम्ही सांगला तशें ताचेर कॉलिंग अटेन्शनाचेर डिबेट जाली डिबेटान आमी सगळे एग्री जाले वयर होम मिनिस्टरा कडेन तुमी पावले तांणी तो कॅबिनेटान नरेंद्र मोदीजीन ताजो एक्सेप्ट केलो आनी फुडल्या हातून ते बिलूय येवपाचें आसा इतले सगळे आसतना म्हाका दिसता काँग्रेसी कडेन ह्या सरकारा विरुद्ध कसलेच मुद्दे ना आणि त्या काँग्रेस- आशिल्ले Speaker प्रश्न sir, मांडून let me speak. डिसरेस्पेक्ट करप म्हणजे ह्या सगळ्या हावजाचो डिसरेस्पेक्ट स्पीकर त्या सर खातीर- म्हाका उलोवपा दी त्या खातीर स्पीकर म्हाका दिसता, स्पीकर सर- म्हाका उलोवपा दी गेल ते सेशनाचो टील नाव apology माग. टील नाव व्हॉट प्रोसिजर तुगे फॉलो अप केले प्लेसेस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस व्हॉट यू हॅव डन बसून घ्या तुम किती केला बसून घ्या. लास्ट बिल प्रस्ताव- केले प्रस्ताव आफ्टर द घेतले. डिस्कशन ऑफ द बिल सुरुवात यू इतलो. प्लेस इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस व्हॉट बसून यू हॅव घ्या. सेंड टू द सेंटर बसून दाखव घ्या. तुम किती केले मान्य- यू विल प्लेस इट व्हॉट यू हॅव डन तू तुझ्या तुमगे इंसॉन डिमांडान केले घालपाचें. एलटन डिकोस्टा अरे एलटन डिकोस्टा स्पीकराचेर भायर उलोवपाचें न्ही Speaker प्रेस sir, घेवन Speaker स्पीकराचेर sir, उलोवपाचें न्ही Speaker sir, स्पीक इन हाऊस इतलो बोवाळ करपा. डिमांडाच्या तो वेळार इतलो करपाचें. advantage आसा बजेटाच्या आणि तुमची स्पीकर बाकी सर, तुमची आणि इतलं कामकाज बोवाळ सुरू करता. बोवाळ एलटन करपा. डिकोस्टा स्पीकर इतले सर बोवाळ इतले भायर स्ट्रॉंग जाय आसा इतले बोवाळ करपाक हांवें कितें थोडी क्रायम केली विचारपाचें क्रायम स्पीकर सर Speaker आमची sir, एकच मागणी- Mukhyamantri, you have done nothing आमची by एकूच only मागणी- sending one letter. That is all you have done. स्पीकर सर कॅबिनेटान डिसिजन पास केला तू ते भायर But the written communication that कॅबिनेटान Speaker sir- पास केला स्पीकर सर तुमकांय अरे, खबर आसा Speaker sir- कॅबिनेट हॅज पास दिस आणि आम्ही रेझोल्युशन धाडल्या उपरांत पास Issue is केला. very simple. Issue is very resolution- simple. आणि येतात ते He has बिलूय moved the जाता, breach of Speaker sir. privilege. If you are allowing it, you allow it. It is your decision. But Speaker sir, he will not apologize as per the member. He has done Speaker it. sir, He has to apologize. मागचेच He पडटलें. has to apologize. Yes. आणि apologize करूंकच जाय. ना म्हणून सांगता Speaker sir, तरी पण तुम्ही इथे So, privilege disrespect committee that- घालाय. Privilege No, committee Speaker धाडाय. sir. स्पीकर सर तुमचो अपमान Speaker हो sir, सगळ्या we have हावजाचो done अपमान. this in the interest of the सभागृहाचे ST कामकाज- community. स्पीकर तुमचो अपमान हो बारापर्यंत सगळ्या स्थगित हावजाचो कोणान अपमान अपमान. केला ना?